म्हाका योग्य दिसप ना दिसप हो प्रश्न येना, कारण आमी शेतकऱ्यांचे हित पळयतात. फॅक्टरी बंद म्हणपाचो अजून सरकारान निर्णय घेवना. सरकार अजून पर्यंत प्रयत्नशील आसा की ही फॅक्टरी परत एक फावटी चालू जावपाक जाय, पूण फॅक्टरी दुरुस्ती खातीर लागपी ह्यूज इन्वेस्टमेंट सरकाराक परवडपाक ना. आनी फॅक्टरी दुरुस्त केल्यार पसून आयज आमचें प्रोडक्शन जें आसा तें प्रोडक्शन सादारण आयचे संजीवनीच्या अधिकाऱ्यांनी केल्ल्या हाजेर एनालिसीस 25,000 टन ह्या फावटी क्रशिंग जातलो. फॅक्टरी जर चलतली, फायद्यान चलतली जर जायत 4 लाख टन वर्साक क्रशिंग जावपाक जाय अशें जे आमी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स जी हांगा फॅक्टरी खातीर फायनान्स करपाक सोदतात ती सांगतात. कळ्ळें न्ही. म्हणटकच आमचो 25,000 टन वो घेवन फॅक्टरी चलोवप शक्य जायना. म्हणूनच सरकारान ह्या फावटी निर्णय घेतिल्लो की ह्या वेळार फॅक्टरी नादुरुस्त आसा आनी ही दुरुस्त करता म्हणल्यारच ताका खूब टायम वतलो, म्हणून ह्या फावटी सरकारान हो ऊस आसा तो भायर व्हेल्लो. मुखार येता शेतकारांचें फ्युचर कितें ऊसकारांचें? शेतकाराचें फ्युचर म्हणजे जर जायत, सहकार मंत्र्यान तांकां आश्वासन दिल्लें की 1 वर्सा भितर आमी फॅक्टरी रिवायव करतात किंवा दुसरी नवीन कारखान्याची कारखानो करतात. पूण ताजेर अजून सहकार मंत्री नासल्या कारणान आमकां खबर ना. ताजेर हांव अधिकृत रित्या कांय उलोवपाक शकना. उबी जावपाक शकता 1 वर्सान काय म्हणटा अशें? म्हजे कोतान म्हजें पर्सनल ओपिनियन आसा की 1 वर्सा भितर हो कारखानो परत पुनर्स्थापीत जावपाक शकना. एखाद्या वेळी रिपेर केले जर जायत होच कारखानो जातलो, पूण रिपेर केल्यार ती मोडतोड ही सदांच चालूच उरतली. कॉपरेटिव्ह मिनिस्टरान तांकां आज पर्यंत आश्वासनाच दिल्या, रिटर्न ते मागता रिटर्न वता, रिटर्न दिवपाक त्या कॉपरेटिव्ह मिनिस्टराकच विचारल्यार बरें न्ही. म्हाका खबर ना आश्वासन कितें तांकां इन्शुरन्स दिला. सीएमान तांकां सांगिल्लें की आयज अधिवेशन चालू आसा आनी ह्या अधिवेशन चालू आसतना अधिवेशन सोडून आपल्याक हांगा प्रेझन्स लावपाक शक्य जायना. म्हणून तुमचे जे संघटनेचे किंवा एक 10 ते 15 लोक आपण फाल्यां येवन सगळे अधिकारी घेवन, म्हणजे चीफ सेक्रेटरी धरून सेक्रेटरी किंवा RCS किंवा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सहकार मंत्री हांचे सगळ्यांची बैठक हांगा कारखान्या भितर येवन घेता म्हणून सांगिल्ली. आनीक ताका हे आमचे शेतकरी आसात ते म्हणटात की आमी इतके पयसुल्ल्यान आयिल्ले आसात, एक फावटी आमकां सहकार मंत्र्यान आमचे मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिवपाक जाय आमच्या सगळ्यां समक्ष की आमी फक्त 10 जाणांक मेळपाची हें करनाकात. आयज खंयच्याय परिस्थिती भितर मुख्यमंत्र्यांनी हांगा उपस्थित जावपाक जाय, ना जाल्यार ते उठचे ना म्हणटात. सो आतां तुमी मुख्यमंत्र्याक हांव मुख्यमंत्र्या कडेन परत एक फावटी उलोवणी करपा खातीर हांव पणजे वतां.